जे कितें हांगा पळयलें हो सगळो म्हाका दिसता एक बरें दाखयल्लें स्वप्न विज्युअलायजेशन तांचें बरें आसा हें खंय तरी AC ऑफिसान बसून केल्लें शें दिसता पळयलें जाल्यार कळ्ळें तुका आज पर्यंत मडगांवां अंडरग्रावंड केबलींग केल्लें आसा अंडरग्रावंड केबलींग जे घातल्या केबल ते डिफॉल्ट आसून तांकां ओवरहेड आसा आजुनी सिवरेजीचो प्रश्न हांवें स्वता केल्ली 5 ते 8 वर्सां जालीं हांव स्वता घेवन आसा कोमान पळय सिवरेज लायन फुट्टा ती डायरेक्ट त्या रिवर सालान वता दुसरी गोश्ट उदकाचो प्रॉब्लेम ही उदक सिवरेज आनी लायट ही 3 मूलभूत सुविधा आसता ही उदकाची लायन स्वता PWDन एकदां सांगिल्लें आसा की जी पळय लायन हांगा वता तें कोलमो रोड जी पळय खारेपान मागीर जी खारेले पेडा जी एरिया आसा थंय मल्टिपल लायन्स केल्यात उदकाच्यो ताजे लागून थंय वॉटर ड्रॉप जाता आनी तांकां उदक पावना म्हणून कळ्ळें हे इतल्यो सगळ्यो गोश्टी आसतना इतल्यो सगळ्यो ज्यो स्पेसिफीक ह्यो पयलीं करपाक जाय जर तर हो प्लॅन समज जर तर तुमी डेव्हलपमेंटाचो फुडले 2041 म्हणटा तो कळ्ळें तुका 27 पर्यंत कितें केलें मडगांवांत आज फुडें येवपाचें 27 इलेक्शन येवपाचें आसा 26 कावन्सील इलेक्शन येवपाचें आसा म्हणजे आज टील डेट पर्यंत कितें केलें मडगांवांत आमकां तेंच मडगांव दिसता पूण म्हाजी एकूच वरी आसा ह्या मडगांवाच्या खातीर कितें म्हणून की हे मडगांव तुमी पळय 2041 जे पळय तुमी सामकें रिडेवलप्ड अशें म्हणून तें दाखयता पयलीं हें स्वप्न दाखयता पयलीं हें दाखोवना ना कित्याक आमी पणजे स्मार्ट सिटी वचून ती पणजेची कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्या हांव देवा कडेन मागता आनी सगळे मडगांवकारा कडेन मागता हे मडगांव आसा तशें बसून समज जर तर उरलें न्ही जाल्यार बसून ताजेर कितें तरी आमी वाट काडून कितें तरी करून ताजेर वाट फुडें काडूंक शकता पण ती समज जर परिस्थिती समज जर स्मार्ट सिटीची जाली न्ही मडगांव आमकां पांय घालपाक जागो आसतलो मिटींग जाल्या म्युनिसिपालिटी मिटींग जाल्या म्युनिसिपालिटी आमचे सिरियस कन्सर्न रिगार्डींग फायर एंड एमर्जन्सी म्हणून सगळे एमर्जन्सी हालीं तुमकां जाणा बिल्डिंगेचे हें पडटालें बिल्डिंगे सकयल पडटाली गाडी येवपाची दोनी वचना पार्किंग आसता दोनी फूल पार्किंग आसता आनी गाडी इमिजिएटली थिंगा येवपाक जाय एमर्जन्सी ती पावना दोनी सायडीन पार्किंग ओके कोण फाटल्यान चलना मुखार चलना गाडी येवपाक ते पयलीं सद्या हायड्रंट सिस्टम चलना जाली हायड्रंट सिस्टम जाय मेन मार्केटान उज लागल्यात तेय चलनाय तेंचे लागीं टांकी ना अजून टांकी बांदना उदकाची सो ती इम्पॉर्टंट ही एमर्जन्सी चड गरजेचें नाजाल्यार तेणी एक मिनी फायर स्टेशन बांदपाचें हिंगा पुलीस स्टेशनार दवरपाचें मिनी फायर स्टेशन धाकटी गाडी करून तेन्ना तें इफेक्टीव जातलें नाजाल्यार हें जावचें ना हो प्लान मेन एमर्जन्सी प्लान मेन आसूंक जाय एमर्जन्सी केसको टॅकल करतलो केसको येतलो कितें हे प्लानाचेर आसूंक जाय आमी आयज मडगांवकार रेजिडेंट ऑफ मडगांवकार आनी आमगेले वॉर्ड नंबर 21 स्पेशली हाचेच्यान तेका लागून हांव येयल्लो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आयज एक तेंगेलें रिप्रेजेंटेशन आसलें की मास्टर प्लॅन मडगांव एक मास्टर प्लॅन करपा लागून रिप्रेजेंटेशन आसलें सो ते कोण येयल्ले पळय तेंगे कोण आसले ते उलयले सांगले ते की सांगते आमकां लोकां कडेन मनाक पटूंक ना कित्याक हो मास्टर प्लॅन तेणें आपल्यानूय हें केला आनी मास्टरांक घेवन केला आतां तुमकां खबर आहा मास्टर कोण ते कळ्ळें तूं जेन्ना ह्या स्कूल मास्टर प्लॅन करता तेन्ना तुमी लोकांक कन्सल्ट करपा जाय लोकेलिटी लोकांक सर्वे काडपा वचपा जाय लोकांक ते वॉर्डान कोण आहाय ते लोकांक घेवन वचपा जाय तुमी येता भितरल्या भितर बसता काडटा हिंग दवरता आमी कशें रावतले कित्याक आमी थिंगा रावपाचें आनी मास्टर म्हणटा ते ओन्ली फॉर 5 years आमी हिंगा रावतले मोर पासून आसतले हाले मास्टर कोण इलेक्ट जातले जावपा ना बट वी हॅव टू सफर आमी लोकांनी करपा पडटा त्रास करपा पडटा आतां ही पळय मास्टर प्लॅन म्हणटा न्हू हो आमची पासत कोणा पासत न्हू लोकांक हो बिल्डरांक एक वाट करपाक बिल्डर लॉबींग एक वाट करपाक व्हडले रस्ते दाखोवपाक आमगे दुर्ग मोडपाक व्हडले प्रोजेक्ट बांदपाक व्हडले सारके ताका लागून हे मास्टर प्लॅन सो हिंगा ते पळय येयल्ले ते आमकां पटना तांकां आमी सांगलां आनी स्पेशली हांवें सांगलां तुमी हें परतून करा आनी जेन्ना करता वॉर्ड वायज करा आनी हे वॉर्ड नंबर 21 तुमी येता तेन्ना आमकां इन्फॉर्म करा हांव आमगे लोकांक कितें येतलो आमगे लोकांकूय कळना कितें आहा तें शेत आहा हो ना इज देर एनी प्लेस लेफ्ट इन मारगांव डेव्हलप करपाक उरल्या दवरल्या MLA आमगे दवरल्या आहा म्हाका दाखय कोण आसले दाखय मडगांव भितर खंय आहा जागो सगळे शेतान प्रोजेक्ट मरे
Huh? Is there any football ground in Margaon? Margaon ground हा एक आडायन दवरलो आहा आमी कोस्ता ग्राउंड कोर्टान झगडटा आमदार आसून 30 वर्सां आमी आमदाराची एगेन्स्ट कितें असली कामां लागून मॉडल मारगांव येयले रिजन मारगांव 2041 अरे मॉडल मारगांव जायना मरे तुगेले सगळे उदो देंवन येता हां आमकां दिसता तूं बीजेपीन येवन बरो डेव्हलपमेंट करतलो काय ना That is 16 years ahead. Yeah, it is basically a consultancy scam because this is how it works. You choose an agency who is empaneled with GSUDA or the SUDA, Urban Development Ministry in Delhi. Tanka kya yetat, they liaison with the government. They get a plan to be made. They prepare a DPR, which usually does not come to the people. If you go to other places, usually it does not come to the people. It is discussed only within the government circles, and it goes back to Delhi. They get paid for it, and then everything is forgotten. What is the use of a plan if there is no implementation? We have seen. आम्ही सगळेच मडगावकार. आज कितली वर्ष झाली? मडगाव is the same. What is the development? Whether it is GSUDA, municipality, TCP, it is all about messing around with Margaon. मिटिंगेक सगळे तुम्ही आशिल्ले हांवें तांकां तेंच सांगून दिलां की दे वेर नॉट प्रिपेर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन होच रिजन हांव काल पयरच्यान तांकां सांगता की तुमी हो आसा तो पोस्टपोन करपा जाय आशिल्लो एक कोर्ट आतां ते म्हणटा काल तांच्यांनी वेबसायटीर घाला म्हणून काल रातचे घाल तें आमकां खबर पासून ना आतां खबर नासतना हांगा येवन कितें डिस्कशन करपाचें तातलें इज इट पॉसिबल हांव पयरच्यान तेंच सांगता तांकां की हे तांच्यांनी पोस्टपोन करपाकूच जाय आनी आज जर आमी पळयलें हे प्रेजेंटेशन दे वेर नॉट इवन प्रिपेर्ड तांची बेजूच नाशिल्ली प्रेजेंटेशनाची आतां अशे तरेन आतां तांच्यांनी जे सजेशनां दिले मडगांव करतले म्हणून हांव सांगता 60 to 70% करपाक पॉसिबलूच ना आतां आमी तांकां सांगलां आनी हातून एक दिसून येता दीस इज 100% नॉट पीपल सेंट्रीक मास्टर प्लॅन हो मास्टर प्लॅन आसा तो हांव सांगता काल सांगला ते आमदार सेंट्रीक आनी हे पयर तांच्यांनी कन्सल्ट पासून करतना आज एक्सेप्ट केला की हाजे पयलीं तांच्यांनी जे स्टेक होल्डर्सांक दाखयल्ले ते हांवें तांकां विचारलें की स्टेक होल्डर्सांक दाखोवच्या पयलीं तुमी एक्चुली पब्लिकाक दाखोवपा जाय आशिल्लो कित्याक हो मडगांवकारा खातीर मास्टर प्लॅन हो मास्टर प्लॅन बाकीच्या तांच्या स्टेक होल्डरा खातीर न्ही सो आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट केला की दे वील रिवर्क ऑन दीस आमी सांगला तांकां डिमांड केला की तांच्यांनी हो रिवर्क करचो पडटलो टायम घेवन तांच्यांनी आमकां हाडून प्रेजेंट करचो पडटलो लोकांक दाखोवन पयलीं वॉर्ड वायज वचचो पडटलो वॉर्डांनी वचून लोकांची सजेशनां घेवन येवन प्रेजेंट करून मागीर हाजेर कितें विचार जातलो आतां तांकां आमी टायम दिला आमी सांगला आमकांय टायम दियात आनी आज केला तशी घाई करनाका ही गडबड कित्याक ती म्हाका कळना प्लॅनाच्या म्युनिसिपालिटी दाखोवपाक गेले लोकांक सगळ्यांक सजेशन घेवपा आशिल्लें सो आतां लास्ट तेंचे डिसायड केला की ते वॉर्ड वायज ते वचून सजेशन घेतले म्हणून लोकांचे कसो कितें आमी मास्टर प्लॅन करपाक म्हाज्या कितें हो जो दाखयल्या हो दिसपाक हो बरो दिसता पळोवपाक बरें दाखयता पिक्चर आनी आमी हेजे ओपोज करता कालूच आमच्या आमदार फातोराच्या आमदारान हेजे ओपोज केल्लो आमी बी कावन्सिलर म्हणून आमी हे बजेटा ओपोज करता कित्याक म्हणजे एग्रीकल्चर जे लँड आसा थंय जे लोक आमचे शेतकार भाजी रोयता हे रोयता तांकां आमी जाता तितलें मदत करता रोवपाक हेल्प करता आनी हे थंय हांगा ओपन स्पेस करून ते हें करूं सोदता पाक करूं सोदता एग्रीकल्चर हें पताक येना हें आमी कशेंच आयकून घेवपाचें ना Outcome of this is that we have demanded for a ward-wise consultation of the people, and they have to notify in advance that they will be coming to this particular ward or whichever ward they are. All 25 wards they have to visit and have consultations with the people of that particular ward in that ward itself. But the date and time has to be notified in advance. It should not be like this. 24 hours they say that there is a presentation. It should not be like that. It has to be notified in advance and ward wise in all 25 wards. It has to be done.